बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक हे नव्या वर्सांत माये मोगाचो येवकार. आयज नव्या वर्साचे पयल्या दिसा पवित्र सोबा मारये देवा मात्याची परब समोरमता. हे दोबाजीक परबाचो विशय आमी विचून काडला तो म्हणल्यार वचात देवा माये भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सुर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाचे बरेपणाचो रूपकार जाली. आपल्या जिविताची रात्रीत एक बाबाताची नीज परगटणार जावंक ती आमकां सगल्यांक एक जिवो बोरवासो जाली. हे 2025 वर्स पाप साहेब फ्रांसिसान एक खेरीत उत्सवाचो वर्स म्हूण परगट केला. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्स भरतात म्हूण आमी सगळीं बोरवाशान जियेतलीं मनशां म्हूण जावंक पावल्या. आयची ही परबाची मिसांग आमी वांटो घेतना आमच्या जिवीत आमच्या मोगाळ आनी काकलूतवंत जिविताची देखल्यान मारये आमच्या सर्गीची आवय आनी देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जावंक बोरवाशीन मनशां आमी जावंक पावूं. कोतकोतान मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय जसो आमकां उलो करता देवाच्या मुखामळाचो रूपकार जायात. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणूं येता जें देवान आमच्यान घातलेलें आसा तें बरेपण, जी शांती, देवाचें दायज आमच्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, चिंतनांतल्यान, आमचे वागणुकींतल्यान दुसऱ्याक आमी दिवचें, दुसऱ्याक देवा सारकीं आमी जावचीं. हें व्हड आपोवणें आमकां देवान दिलां आनी आयज वर्साच्या पयल्याच दिसाक आमकां ताचो उगडास केला. ह्या खातीर देवाक दिनवासुया आनी ताचे लागीं मागुया. आमच्यान दिलेले गूण, आमच्यान दिलेलें दायज देवाचें तें आमच्या जिविताचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक आमी पावूं आनी आमचें मागणें देवाक पावोशें करूंक सगळीं आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. दूख धरून बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Amen.
रावतुया ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुवें बागयोंत मारयेचे आंकवारपण फळादीक करून मनशा कुळाक सासणाच्या सुखाचें इनाम दिलें. तिचे उदेशीन तुजो पूत जिविताचो रुचदार आमचे मदें आयलो, तर तिचे माये मोगाचे विनवणीन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूं हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेतन राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लोकउंतीच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन ताका म्हटलें, आरोना आनी ताच्या पुतां कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो तुमी तांकां म्हणटल्यात. सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोवंक आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतां धुवांचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब गावून जातलो. सगली राष्ट्रा तू
आनी सगळी प्रितूम ताच्या पाया पडून बागेवन पावलून कालेस्काराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यांनो, निमलो कार बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोरेक जल्मलो, समोरती काल जल्मलो आनी समोरती काल असलोले सुटके दिवचे खातीर आनी आमकां देवाचे आपयलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवं आबा बापान असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तुमी हे फुडें गुलाम न्हय. देवान तुमकां पूत केल्यात आनी पूत म्हणटोच दायजी केल्यात. देवाचें उतर हें. शिव वर्तमानान सगळीं उबी रावया. शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळात आपल्या पुतावरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. आनी वेगी वेगी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बाळूक गवण्याक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमून आयलें. आनी गवण्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयच्या कुसव्यांत संभवच्या आदींच देवदूतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, साद्या चालत्या जिवितांतल्यान थोड्योश्यो घडण्यो आमच्यो कसलीय वस्त आमी सुरू करता देवाक उलो मारता. हो एक संभ्रमाची सुरवात जावची आसा जाल्यार ताची तयारी आमी करता.
आनी जेन्ना हो समारंभ सुरू जाता तेन्ना व्हड बोवाळ, तेन्ना व्हड दबाजो, हो व्हड समारंभ. कित्याक ह्या समारंभांतल्यान आमकां कितें मेळटलें? हो समारंभ आमकां जिविताक कित्याक फायद्याचो जातलो? ह्या समारंभा वरवीं आमकां ओत्मिकतायेन आमी कशीं वाडटलीं? ह्या समारंभांतल्यान दुसऱ्याक कितें फायदो जातलो हाचेर जायते नियाळप जाता. आनी जेन्ना हो समारंभ सुरू जाता खुशालकायेचीं पावलां आमी मारूंक पावता. आनी जसो समारंभ चलता चलता तेन्ना खरेंच आमकां जें मांडून हाडलेलें तें मेळना काय ताचेरूय नियाळ करूंक आमकां संदी मेळटा. ह्या दिसांनी बागेवन फ्रांसीस शावेर हाची रेलिकेचो उमाव आमी घेता. एक्सपोजिशन चलता आनी हाचोय समारंभ, होय समारंभ सुरवात करता तेन्ना व्हड समारंभणे वरवीं सुरवात जाली. 21 नोव्हेंबराची सुरवात जाली. जायत्यांनी तातूंत वांटो घेतलो, जायती ताची पयली तयारी जाली आनी तयारी केल्ले ते भाशेन ह्या दिसांनी ही मांडावळ चलत आसा. आनी जें कितें मांडून हाडलेलें तें घडलां म्हणटच जायत्यांक ताचो फायदोय मेळ्ळा. जायत्या जाणांनी ही मांडावळ बरी जाल्या म्हणलां. जायतीं जाणां हे मांडावळी वरवीं आमकां देवाचो अणभव मेळ्ळा अशें तांचें मन जालां. जायतीं जाण येवन सांगतात, फादर आपणाक हांगासर आयलें, म्हाका बरें म्हाका पिकोवणी मेळ्ळी, कोणाचे प्रश्न पयस गेले, हे भाशेन जायत्यो मिलाग्री घडल्यात. कित्याक हो समारंभ ते भाशेन आयजूय एक व्हड समारंभ आनी तो म्हणल्यार देवा मातेची परब आमी समारंभता. आनी दुसरो व्हडलो समारंभ म्हणल्यार आयज नव्या वर्सान आमी पावल मारता. ह्या समारंभाक आमी वांटो घेता तेन्ना आयज तिनूय वाचपां आमकां एक देख दवरतात. एके भाशेन आमचें पर्स्पेक्टीव कितें आसचें ह्या नव्या वर्सान, कोणाचो आमी सांगात घेवचो, कोणाचे बरोबर आमी पावलां मारचीं, कोणाची आमी देख घेवची, आमचें जिवीत कशें जावचें हाचो उगडास केला. हाचे पयलें वाचप लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप आनी थंयसर आमकां म्हणलां सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें आनी मुखार आरोनाचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा. आनी हो आशिर्वाद सर्वेस्परान पर्जेक दी म्हूण सांगलें. जाल्यार तातूंत कितें बरयलेलें आसा? तातूंत बरयलां, सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. आमकां उगडास केला, सर्वेस्परान म्हळां आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. म्हणटच पयली वस्त सर्वेस्पर देव आमकां शांतीन बरोवंक सोदता. सर्वेस्पर देव आपलें मुखामळ जें लोकलोकीत, जें पवित्र, जाचे वरवीं सगळें घडोवन येता, जें दायज ताच्या मुखामळाचेर आसा तें आमकां दिवंक सोदता. म्हणटच एक गरज आसा आमी हें घेवंक आयतीं जावं. आमी आसा काय तयार? ह्या नव्या वर्सान भितर सरता तेन्ना हो लोक सर्वेस्पराचो, हें मुखामळ सर्वेस्पराचें पळोवंक, ताचो दोग घेवंक आमची तयारी जाल्या काय आमकां विचारची गरज. हाचें दुसरें वाचप बागेवन पावलू गालासेकारांक बरयता आनी थंयसर तो आमकां एक गरजेची वस्त सांगता. तो म्हणटा, तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो ओत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडला. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटच दायजी केला. एके भाशेन उगडास करता, आमकां देवान आपणायल्यात. जो रोचणार जाचे वरवीं हें सगळें घडोवन आयलां ताणें आमकां आपणायल्या. आमच्या जिवितांत घोडे आमी आमकां असोक्तायेन भरलेलीं मनशां, घोडे आमी पातकी जायत, घोडे घातकी जायत, घोडे देवाक सांडला जायत, घोडे ओ क्रिस्ती भाव भयणां जायत, कसलीं मनशां आमी जावं, घोडे पिडेन कश्टवतलीं जायत, घोडे खुशालकायेच्या नादार आमी नाचतलीं मनशां जायत. सगळे तरेचीं मनशां देवान आमकां आपणायल्यात आनी आमकां सांगलां, तुमी गुलाम न्हय, तुमी देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटच दायजी केला.
देवान जें कितें आपल्या पुताक भासायलां आनी ताणें आपले बापाचें उतर पाळना म्हणटूच ताका दायज फावो केला, आयज असलेंच दायज आमकांय मेळटलें, हो इनाम आमकां मेळटलो. पूण गरज आसा पुताच्या जिवितान अदीक मिसळ जावंक, पुताच्या भाशेन आमी तें ओबिडियन्स बापा सवी आमी दाखोवंक, आनी तातूंतल्यान हें दायज जें बापान आमकां घडोवन दवरलां ताचें वांटेली जावं. हें सोत आमी मानून घेता काय. देवान म्हाका पूत कसो रचला, देवाचें दायज म्हाका उक्तें आसा, देवाचें बरेपण म्हाका उक्तें आसा, देवाचें सगलें म्हाका ताणें दिल्लें आसा, म्हाका ताणें पूत म्हूण मानून घेतला, म्हाका आपोवन ताणें आपणायला हें समजून घेता काय आमी आयज हो समारंभ आमकां उलो करता. समजून घेयात, ओळखून घेयात, तुमी देवाचें पूत दवर, तुमकां देवाचें दायज उक्तें आसा. कितलीं वायटवी जावं, कितलीं पातकी वो घातकी जावं, देव वेगोवंक तयार आसा. परतून येयात. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लुका परमणे जेजूचें शुभ वर्तमान, आनी तातूंत आमकां उगडास केला मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी त्या बरोबर मुखार सांगलां, देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. एक मिस्तेर थंयसर घडटा. देव मनीस जाता, एके खानावळीन जल्म घेता, आनी खबर गवळ्यांक पावली, गवळी तांकां थंयसर आयले, ते ताचो अणभव घेतात. आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन व्हडवीक, देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले. एक आठवीच तरेची खुशालकाय ताणें भोगली. कित्याक? तांकां देव मेळ्ळा, कित्याक तांकां देवाचो अणभव मेळ्ळा, कित्याक ते कितें सोदताले ते तांच्या जिवितांत तांकां पूर्णपतायेन मेळ्ळां. आनी म्हणटूच ही खुशालकाय ते आतां दुसऱ्यांक दिवंक वेतात. आयज नव्या वर्साची सुरवात करता, आनी नव्या वर्साची सुरवात करता तेन्ना देवा मातेची परब आमी समोरमता. सुरवातेक सांगला ते भाशेन नव्या वर्सान पावल मारतना मारयेची देख घेवंक आयचो सेवाधर्म उलो करता. आयच्या तिनूय वाचपान आमी नियाळना तशें देवाचें मुखामोळ मारये वरवीं मनशा कुडाक फावो जालें. दुसऱ्या उतरांनी तिका एक आतयार केलें. आयज हांव आनी तूं एक आतयार. जे सुवातेर आमी आसाव थंय थावन देवाचें मुखामोळ दुसऱ्यांक दिवंक म्हजी आनी तुजी जबाबदारी हें ओळखून घेवंक आमी वावरुया. हाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते भाशेन भाग्यून पावलू गालसियेकारांक बरयता आनी सांगता, देवान तुका पूत केला म्हणटूच तूं देवाचो दायजी जाला. मारयेक हें भाग फावो केलें. सादी वस्तोरी देव वेंचून काडटा, व्हडांतलें व्हड नोमान तिका करता, आपल्या पुताच्या आवय जावंक फुडें धाडटा. आनी मारिया आपल्या दिल्ल्या आपोवण्याक खालटी रावता. आमकांय आपोवणी दिल्लें आसा. आमचे कुयेती प्रमाणे देवाचें उतर परगटूंक आमच्या करण्यांतल्यान उतरांतल्यान आमकां पाठयल्लीं आसात. हें दायजीपण आमकांय दिल्लें आसा. जें मारयेक दिलां आमकांय दिलां. मारयेची देख घेवन तिच्या पावलांनी आमी चलोवंक पावूं आनी हें दायजीपण ओळखून घेवन दुसऱ्यांक आदाराची जावंक पावूं, दुसऱ्या सगळें मोग वांटूंक आमी आयती जावं. आनी हेच्या शुभ वर्तमानांत सांगलें ते भाशेन लुकाचें शुभ वर्तमान थंयसर आमकां मेळ्ळां. देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवळी परत गेले आनी सगलें जें कितें घडटालें ती मारिया आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटली. एक गूट हांगासर आमकां दिसून येता. जें कितें घडटा मारिया बेस बरी जाणा, तरी पूण ओगेपणांतल्यान आपली पावलां मारता. आपलो पूत देवाचो पूत ती जाणा. आपल्या पुताची सुरक्षा देव करतलो हें ती जाणा. पूण आवय कशी आपली जबाबदारी मुखार व्हरता. जाल्यार ह्या अणभवांतल्यान तिच्या ही वागणुकेंतल्यान जे गवळी तिचे सरशीं आयले ते जेजूक भेटतात आनी व्हडवीक आनी वाखाणणी करून परत वेतात. आमच्याय काळार आमी जर आमच्याय संदर्भान नियाळीत जाल्यार आमकां वावर दिल्लो ओगेपणान करूंक आमकां उलो केला. तातूंत देव तरेकवार भासांनी आमकां अणभव दितलो. आनी हो अणभव जेन्ना दुसरी बरोबरची आमचे बरोबर आसात ती नियाळटली, तांकांय मेळटली, तेन्ना 8वीच तरेची कुशालकाय तांकांय भोगूंक मेळटली. ह्या मनशान कितें तरी आसा, ह्या मनशान जेजूचें कितें तरी आसा,
ह्या मनशान देवाचो अणभव कितें तरी आसा, हांव ताचें आयकतली असलें मन दुसऱ्यांचें जावं दी. आनी तेन्नाच की वाखाणणी करीत देवाक व्हडवीक करीत ती परत वेता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद न्हयच आमचेर पूण दुसऱ्यांचेर सगल्यांचेर तो देंवतलो. आयच्या मिसान जें कितें आमकां बासयलां तें आमकां मेळूं मारेचे विनवणेन व तिचे देखींतल्यान आमी ओदीक वाडूंक पावूं आनी दायजीपण सांबाळून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमी पावूं म्हूण ह्या वर्सान आमकां कुरपेन भर म्हूण मिसा भेटेन प्रार्थया. सगलीं उबी रावया. आमचो भावार्थ चारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सतमानतान देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, हांकवार मारयतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार चोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतकार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमीन. आमची मागणी आवंडे आनी ओत्रेक देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोचेक सोंसणीकायेन चलोवचे खातीर देवाच्या मोगान दिसा दिसपोटी मागण्याच्या जिविता वरवीं देवाक नमस्कार करून आनी ताचे बरेपणाचे ते उपकार जावं पवित्र आत्म्याचो उजवाड आनी बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पक्षेचें मन सोडून दिवन दर एक नागरिकाक सत्येन आनी नितीन आपले अंतस्करणा प्रमाणे देवाक बोजूंक आसलोले होक आनी कायदे जबाबदारीन पाळूंक आनी अशें आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे गोराबे देवाचे पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावं आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग मोयपास आनी समजिकायेची नातीं ओदीक आनी ओदीक गोट जावंक आनी आख्खो गोराबो देवाच्या मोगान आनी कशे प्रमाणे चलतलो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे नवे वरस आमकां सगल्यांक कुरपेचें जावंक आमच्या गांवांत समुदायांत देवाचो मोग दाखोवंक ओदीक जावंक आनी आमी आमच्या उतरां आनी कोरण्यां वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतूंक बरें आवडूंक आनी बरें करूंक तुटलोले ते संबंद आमी परत मोगाचे गांठीन बांदून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. दोयड बापा, कालतिकायन आमची मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
देवाच्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर पदवीदार बापा, बरें तें सगलें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्योन देवा मातेची दोबाजीक परब आमी संतोशान समोरमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कुरपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारां सासणाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगोडटा. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis tu celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. बापा, कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. Somia Jesu, tuझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा,
आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबाक, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मा, सिमिया आमच्या आदरी बिस्मा आनी सगळ्या येवजणिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सुमेश्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोड पड्योवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुता, भाग्यवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर साशणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपद वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिरकेवर म्हणया. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिना तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां टाळलेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकफोटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे चलयेचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बाप्तिझम संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपुया. जेजू आमच्या काळजांत आयला. आपले कुरपेन ताणें आमकां भरल्यात. आमच्या जिवितांत सोबार बेसावांनी ताणें आमकां नेटयल्यांत. ह्या वेळार ओगेपणान ताका दिन वासुया, ताका आर्गां दिवया.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्योन सदां आंकवार मारीक तुज्या पुताची आवय आनी पवित्र सभेची माता म्हूण आमी पाचारता. आनी ह्या तिच्या परबे दिसा तुका दिनवासूंक सर्गीच्या जेवणान संतोशान आमी वांटो घेतला. हें जेवण आमकां सासणीक जिविताक उपकार अशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. नव्या वर्सांत भितर सरतना मारिया देवा मातीची दोबाजीक परब समोरून आमी भितर सरल्या. आयच्या दिसाची उनोनीत परबीं दितना देवाचे कृपेन आनी सुभाम आशिर्वादांनी भरलोलें नवें वरोस तुमकां सगळ्यांक आवडेता. आय विश यू ऑल अ जॉयफुल अँड ग्रेस फिल्ड न्यू इयर फूल ऑफ गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स. आयची ही मिसाची भेट समोरलेल्या पाद्री सेबी वाज हाका तशेंच बलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेर दुसऱ्या याज्ञिकांक आमचे दिनवास. आमचे खिरीत दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. आमच्या मिसाचो वेळ हे परी सकाळीं 9, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातली. चोत्रायदोची आयज आखो दीस कुमसारां तशेंच कावन्सिलींग आसचें ना. देर वील बी नो कन्फेशन्स एज वेल एज कावन्सिलींग टुडे. फाल्यांतान परत कुमसारां आनी कावन्सिलींग आमी सुरू करतले. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशें कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. जानेराचे 2 तारखेर म्हणजे फाल्यां पॉंडिचेरीचो आर्चबिशप 12:15चे मिसाचेर येजमानपण चलयतलो. हे मीस इंग्लिशीन जातले. On the 2nd of January, the Archbishop of Pondicherry will be celebrating the 12:15 p.m. Mass, which will be in English. ह्या दिसांनी उमावाचो वेळ सकाळीं 6 ते सांजे 7 पर्यंत. चोत्रायदोची जानेराचे 4 तारखेर उमावाचो निमणो दीस. जानेराचे 5 तारखेर उमाव ना. त्या दिसा सकाळीं 9:30 वाजता काथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जातलें आनी बागेवन फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिक्यो बासिलिकेन दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोरूंक तेल्या. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. देव सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपले कुरपेन भरूं भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो बावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवंसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमचीं काळजां सस्निकायेन वाडलेल्या प्रितीमोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमचीं कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं. तुमच्या मागण्यांक सदां कान दिवं आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सोर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागिवोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं सांगाता म्हणुया. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता
आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. सण एकल्यान आपली गरज बापाक उबारची. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन.